मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. मडगांवच्या होलसेल नुस्त्या बाजारात लोकांचे हाल. घाणी गुट्टाणीत लोकांचो वनवास. नुस्तें विकत घेवप्यांचेर कलकल. चिखलांत विकतात नुस्तें? फोंडा कोडार वाठारात आदिवासी लोकांचे कम्युनिदाद जमनीचेर कांय जाणांचो ताबो. गाळपणा करून जागो ताब्यात. थळाव्यांनी आरोप करून पुलिशेंत केली कागाळ दखल. मोरजे दर्यादेगे दर्यांतल्या कासवांनी घाली 135 तांतयां. ह्या हंगामात आतां मेरेन 2 दर्यांतले कासव ह्या दर्यादेगे तांतयां घालपाक हजर. मोरजी दर्यादेगेर वट्ट दर्यांतले 206 कासवांचो नेस्टिंग विक्रम. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मडगांवांतलो होलसेल नुस्त्या बाजारात नुस्त्याचें उदक एकठांय जावन आनी नुस्तें उरिल्ल्यान प्रदुशीत जाला. घाणी गुठ्ठाणी पातळत आसात. ताका लागून लोकांक जायत्यो समस्या निर्माण जातात. थंयचे थळावे आनी नुस्तें विकप्यांचेर परिणाम जाता. नितळसाणीचेर व्हड प्रश्न निर्माण जाला. हाचेर ताकतिकेन सुटावो करपाची थळाव्यांची मागणी नेट धरता. हो प्रश्न सुटावो जातलो? संबंदीत हाचेर दखल घेतले वय वेळच सांगतलो. आज आम्ही आसात ते मडगांव होलसेल फिश मार्केट जे आसा, ह्या होलसेल फिश मार्केटां आसात आनी हे फातोर्डा कॉन्स्टिट्युएन्सी येता आनी आमी त्या होलसेल फिश मार्केटा कडेन आसात. हांगा दिसाक हजारांनी गाडी ज्यो आसात ह्यो नुस्त्या घेवन येतात आनी लोक लाखांनी लोक दिसाक नुस्त्या व्हरपा येता. कित्याक हे होलसेल फिश मार्केट आसले कारणान हांगा गर्दी खूब जाता आनी हांगा साकून मडगांवच्यान जे कडेन गोंयभर नुस्त्याक इवन सावंतवाडी सुद्दां कारवार साकून सुद्दां लोक ह्या नुस्त्या व्हरपा येतात. आनीक हांगा जेन्ना गाडी थारतात त्या टायमार तेंची जे नुस्त्या उदक पडोन सामकें हळशीक जाले कडेन आसा. हांगा साम नुस्त्याची उदकान पळय इतली बॅड स्मेल येता की तें सांगो जायना. लोकांक नाका दवरून हांगच्यान वचपा पडटा. म्हणून स्थानीक जे थंयचे लोक आसा तेणी म्हागले कडेन आसा की हे जे उदक थंय साठटा थंय बरो रोबर मांडून थंय एक डांबरी रोड करचो या डांबर घालचो, हॉटमिक्स घालचो, ताकी हांगा कसली दुर्गंधी पसरपा ना. फाल्यां कोणाक जर डेंगू आनी कितें जालें जाल्यार हांगा कोणाक धरतले. म्हणूनच लोक मागतात की थंय मातशें बरें सॅनिटेशन निवळ जावचें. थंय सगळी हळशीक जाता ती कमी जावची म्हणून लोकांनी मागले कडेन आसा. कितल्याशाच काळा सावन हुमकळत आशिल्ल्या ह्या होलसेल फिश मार्केटाचो प्रस्न अजूनय हुमकळत आसा. पुराय वाटेर चिखल भरला. हो रस्तो हॉटमिक्स करपाची मागणी थळाव्यांनी केली. पूण अजून मेरेन सुवातेर कांयच दखल घेवंक नाशिल्ल्यान नुस्तें विकप्यांक आनी नुस्तें विकत घेवप्यांक भोव घाणी गुट्टाणेंक तोंड दिवचें पडटा. आमरे काल आमी नुस्तें व्हरोंक आयिल्ले हिंगा. आमगे क्रिसमस न्हू, सो आमी नुस्तें आयिल्ले हिंगा. नुस्तें आयलो जाल्यार चोवपाक गेल्यार पार्किंग येयना. सो आमी पार्किंग करपाक थिंग भितर गायली थिंगा. पार्किंग घालता जाल्यार थिंगा आनी भांय घालपा जायना. इतलो वास मारता आनी थंय आसतलें इतलो वास मात थिंगा की आमी आतां कोणूय आमगे गोंयकार जावं कोणूय जावं तो थिंग येवपाक येतात. सो हांव मागोता आमगे PWD मिनिस्टरा कडेन दिगंबर कामती कडेन मातशें तेजें लक्ष दवर आनी मातसो रूट कर म्हणून. कित्याक आतां सकयल पांय दवरलो आनी मोटरान गेलो आख्या मोटरा वास मोटरसायकल दुखा पडटा. सो हांव म्हणून आमकां कांय हितूर बरें मार्केट मादी न्ही गा एकदम वालो पूण कितें हें फेल आहा की. सो मागोता दिगंबर कामती करता PWD मिनिस्टर तेणें मातशें लक्ष दिवन हालें करपाक. कितें आमकां गोंयकारांक पार्क करपा जाय गाडी. कितें आनी येतो ही गार्बेज सगळी आनी उडयली हिंगा ते फॉर्मुलिनाचे. एक कोण माय पाय कोण ना. हितून लोकांनी हें कोताय लोक बाबा गोंय क्लीन करून येतली न्ही. हांव मागोता हांकां सगळे गव्हर्मेंटा कडेन हें थंय हेजेर लक्ष घालपा म्हूण बघ फिशरी डिपार्टमेंटान. हें कितें काम आनी मेन म्हणटा रोड करपाक मेन म्हणटा.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. फोंडा कोडार वाठारांत आदिवासी लोकांचे कम्युनिदाद जमनीचेर कांय जाणांनी ताबो केला. घाळपणा करून हो जागो ताब्यांत केला अशी थळाव्यांनी आरोप करून पुलिशेंत आनी क्रायम ब्रांचान कागाळ दाखल केल्या. पळयात थळाव्यांनी उक्तायिल्ली खंत. 2 महिने पयलीं आमी एक प्रेस घेवन सांगपाचो प्रयत्न केलो की कशा पद्दतीन कोडार ऑफ कम्युनिदाद जे 2 मेंबर्स आसा तेचे सगळे भाव आसात, नेमली प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर हेंच्यांनी कशा पद्दतीन आमचे जमनीक थंय अपराधपर केल्ली आसा हें आमी सांगपाचो प्रयत्न केलो. त्याच प्रमाणे कन्सर्न डिपार्टमेंट जे आसात तितून मामलेदार, कलेक्टर, लँड सर्वे हांकां आमी सगळ्यांक लेटर दिल्ले. त्याच प्रमाणे स्वता आमी सीएमाक सराकूय दिल्ले. त्याच प्रमाणे गव्हर्नर सर आसा तांकांय आमी दिल्ले. पूण हांगासर कितेंच कारवाई जाता आसतना आमकां किंवा इन्व्हेस्टिगेशन जाता आसतना आमकां दिश्टी पडलें ना. ताका लागून शेवटी फाटल्या शुक्राराक म्हणजे 26 तारखेर आमी पुलीस सांगाय घेवन गेले आनी थंय आमी कंप्लेंट केली एफआयआर रजिस्टर जावचें अशें म्हणून. त्याच प्रमाणे काल आमी सोमाराक वचोन जे सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस आसात क्रायम ब्रांच रायबंद्रा SIT तितून आमी एक कंप्लेंट केली आसा. ती कागाळ आमची अशे पद्दतीन आसा की अंडर एट्रॉसिटी एक्टा प्रमाणे ही एफआयआर रजिस्टर जावची अशे पद्दतीन आमी थंय तांकां ती कंप्लेंट दिल्ली आसा. आनी तितून आमी जवळ जवळ 21 ST जे आमचे बांधव आसात ST बांधवांनी आमी थंय ST सर्टिफिकेट लायिल्ल्यो आसा आनी सायनी मारून ते दिल्ले आसा. तर कायद्या अंतर्गत अशें म्हणटा की विथीन 48 hours एट्रॉसिटी एक्ट प्रमाणे एफआयआर रजिस्टर जावपाक जाय अशें म्हणटा. आतां पळोवया की पुलिसाचो कायदो कितें म्हणटा आनी पुलीस हेजेर कशे पद्दतीन एफआयआर रजिस्टर करता हें पळोवप आतां खरें तर आमचे आदिवासी जे लोक आसात ST समाजाचे लोक आसात हांकां हें पळोवप आयज खरेंच खूब म्हत्वाचें आसा. तुमकां सांगपाक सोदता की हे 2 जाण आमी भाव म्हणलेलेच आसात की प्रशांत विष्णू गांवकर आनी सुशांत विष्णू गांवकर. तेच प्रमाणे आनी एक आमचो गांवचो मनीस आसा तो म्हणजे गजानन अनंत गावडे. तेजेर आमी हितून कंप्लेन नांव मेन्शन केल्लें ना. हेजें कारण अशें आसा की बिकॉज ही इज नॉट बिलोंग्स टू ST कम्युनिटी. सो ST कम्युनिटी आशिल्ल्या कारणान तेजेर आमी ती एट्रॉसिटी एक्ट आमी तेजेर लावपाक शकना. ताका लागून आमी परत तेजेर कंप्लेन करतले गजानन अनंत गावडेचेर सेपरेट कंप्लेन करतले आनी तेजेरूय बीन एफआयआर रजिस्टर करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. कंप्लेनीक आमी सगळे अटॅच केल्ले आसात. तितून परचेस सर्टिफिकेट आसा, ओल्ड प्लॅन आसा जो 1990चो प्लॅन आसा. तेच प्रमाणे 2001 कशे पद्दतीन हे दोगांयनी कंपाऊंड वॉल बांदपाक हांगासर पंचायतीन एनओसी घेतिल्लो आसा तेजो प्लॅन जाल्लो आसा तेजी म्हायती आसा. तेजेर एक्झॅक्ट लोकेशन आसा, एक्झॅक्ट एरिया आसा म्हणजे 27,850 आनी 28,100 अशी एरिया मेन्शन केल्ली आसा. तेजेर लोकेशन आसा, नॉर्थाक आसा आनी आतां जे तांणी 2016चो पार्टिशन केल्लें आसा ते जवळ जवळ थंयच्यान 2 किलोमिटर पयस आसा. तोवूय आमी आतां प्लॅन दिल्लो आसा. ते कशे पद्दतीन ते एरिया तेणी थंय जवळ जवळ 55,950 तेणे लँड सांडिल्ली आसा आनी 35-70,000 कशे पद्दतीन तेणे ती पार्टिशन केल्ली आसा हे सगळे पुरावे सकट आमी थंय दिल्ले आसा. आणि त्याच प्रमाणे बाकीचे प्लॅन ओल्ड आमचो 114 फॉर्म, न्यू 114 फॉर्म असे सगळे तरेचे आमी प्लॅन जे आसात डॉक्युमेंट्स आसा हे आमी एविडन्स ते लायल्ले आसा. म्हाका दिसता केस जी आसा ही केस पूर्णपणे ट्रान्सपरंट केस आसा. हांगासर चड एविडन्स आनी लावपाची गरज पडची ना. पूण तरी आसतना आनी जर कितें एविडन्स जाय जाल्यार आमचो पूर्णपणे पाठिंबो जो आसा हो पुलिसांक आमचो आसतलो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी मुजेब शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. 30 तारखेक रातच्या सुमाराक 9:30 वरांचेर मोरजी दर्यादेगे वयल्या तेमवाडा हांगा एका दर्यांतल्या कासवांनी 135 तांतयां घालीं. हाचे आदी दुसऱ्या कासवांनी 99 तांतयां घाल्यांत. ह्या हंगामात आतां मेरेन 2 दर्यांतले कासव ह्या दर्यादेगेर तांतयां घालपाक आयल्यात. फाटल्या वर्सा मोरजी दर्यादेगेर वट्ट दर्यांतले 206 कासवांचो नेस्टिंगेत एक विक्रम केलो. मोरजी हांगा सी टर्टल नेस्टिंग 2 जाल्लेली आसा आणि कालच्या राती नेस्टिंग जाला ते 135 एग्स टर्टल नेस्टिंग जाल्लेले आसा आणि 2 दीस फाटी 99 एग्स टर्टल नेस्टिंग जाल्लेले आसा. ही खुशयेची खबर आसा कारण फाटल्या फावटी फाटल्या वर्सा एक व्हडलो रिकॉर्ड जाल्लो की चडांत चड अशी फर्स्ट टायम नेस्टिंग जाल्लेली. पण ह्या वर्सा 2च नेस्टिंग जाली पूण बरी आसा. एक 135 आनी एक 99ची जाल्लेली आसा. म्हणजे सी टर्टल नेस्टिंग अजूनय बिचाचेर मोरजी बिचाचेर आसा अशें समजून येता. आनी तेंची देखरेख करपाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाजीर आसाच. आणि
बरी हिफाजत जाता. आता हो जो सिजन आसा तो लास्ट इयर एंडींग असल्या कारणान डिस्टर्बन्स जावपाची शक्यता आसलेली, पण बरी सुविधा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान दिवन ही नेस्टिंग जाल्लेली आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. फातर्प्या श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची जात्रा महारथात देवतेचे मिरवणूक येवन सोंपली. पारंपारीक धार्मीक विधी पाळो दिवन हो रथ भोंवडायलो. गोंयच्या फामाद आणि व्हड जात्रेक लाखांनी भाविक हजर असले. श्री शांतादुर्गेक नमस्कार करता, आमगेल्या सगळ्या पुरुषांक नमस्कार करता आणि आमगेली श्री कुंकळेकरीण देवीची जात्रा जी आज समापित झाली व्हडल्या रथाच्या प्रसेशना नंतर, या जात्रेक 25 तारखेर स्टार्ट जाल्ली पंचमींतल्यान आनीक आज महारथांतून देवीचे एक भव्य मिरवणूक आमगेल्या देवळा भोंवतणे आणि आकार उदेंगीच्या देवळा भोंवतण्यान जाली. आणि ह्या मिरवणुकेक कम से कम म्हाका दिसता एक अंदाजे 1 लाखा वयर लोक जालो. आनीक टोटल जात्रेक जो आमकां असो समजा की लाखांनी लोक लाखांनी भाविक या जात्रेक आयले आनीक देवीच्या कृपा आशीर्वादाची संधी तेमी घेतली. आनीक जशें आमी पयलीं बी सांगलेले आहा की आमची देवी म्हळ्यार एक सामकी फूल ऑफ ब्लेसिंग्स, एक सासाळेची देवी म्हणून आख्ख्या गोंयाक आनी आख्ख्या संवसाराचेर वळखली जाता. आनीक तेका लागून तिगेले भाविक ज्या ज्या कडेन आहा त्या त्या कडेंतल्यान तिका नमस्कार करता आनी चड करून मुद्दाम होवन तिच्या भेटी खातीर जात्रेच्या निमित्यान गोंया येता आणि फातर्पेच्या गांवांक येवन तिचें दर्शन घेवन आशीर्वाद प्राप्त करतात. नमन करता पयली सुवातेर म्हणल्यार. आनी हांव चड करून आमच्या ह्या 5 दिसाच्या आमच्या जात्रेक जितले गोंयचे आनी गोंयचे भायले भक्तीगण येवन हांगा देवीचो आशिर्वाद घेवन गेले तांकां फुडले वर्स सामकें भरभराटीचें आसचें अशें हांव मागता देवी कडेन. सगळे आमच्या भक्तगणाक जे तुका गोंयचे आसतले, गोंयचे भायले आसतले. आनी दुसरें म्हणल्यार आतांच आमचो एक 10-15 मिनटां पयलीं आमचो रथ समाप्तीपण जाल्लें आसा. हे भक्तीगण आमचे गोंय भायल्यान आयिल्ले आसा तांकां सुखरूप तांची जर्नी जावची, तांच्या गांवा पर्यंत ते सुखरूप पावचे ही हांव आशी बाळगितां. आनीक फाल्यांच्यान आमची पावणी जातली फाल्यां आनी ती आमची 5 दीस म्हळ्यार आसतली. जे आमचे गोल्ड आयटम्स आसतले, क्लॉथ्स आसतले, मागीर तुगेले अदर युटेन्सिल्स आसतली. तेजी व्हड संख्येन लोकांनी त्या ऑक्शनाक पार्टिसिपेट जावची अशी म्हजी एक कळकळीत विनंती हांव सगळ्यांक करतां. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि अरुण नाईक. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयांत फुडले कांय दीस थीर आनी सुकें हवामान उरपाची शक्यताय आसा. कसलीच शिटकावणी लागू ना. हवामान खात्याच्या अहवाला प्रमाण धुक्याक लागून कांय वाठारांनी दृश्टिमानता उणी जावपाक शकता. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत सुकें हवामान तिगून उरला आणि राज्यांत खंयच पावसाची नोंद जावंक ना. पणजेन दिसाचें तापमान 33 डिग्री सेल्सियस मेरेन पावले, जाल्यार पणजे आनी मुरगांवान रातचें तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस मेरेन नोंद जाला. प्रवाशांक सकाळच्या प्रवासा वेळार जतनाय घेवपाचो IMDन सल्लो दिला. वर्साच्या शेवटा मेरेन सुकें हवामान, राती थंडसाण, दनपार उष्ण, नुस्तेमाऱ्यांक ना शिटकावणी. बुधवारचे तापमान 32 ते 19 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.